तुमकां समेस्तांक म्हजो प्रणाम। कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत। आयच्या ह्या व्हिडिओंत पोरण्या आनी नव्या सोल्ल्यांतलीं दिल्लीं वाक्य सारकें वा चूक म्हणल्या विशयान जावन आसा। हांगासर 15 सवालां आसून 16वें सवाल तुमी कमेंट करच्याक जावन आसा। कोण त्या सवालाक पयलें सारकी जाप कमेंट करता की तांची नांवां हांव मुखल्या व्हिडिओर तिळसितां आनी तांकां उलासितां। आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक पयलें सारकी जाप कमेंट केल्ल्यांचें नांव ह्या व्हिडिओच्या अखेरीक हांव तिळसितां आनी तांकां उलासितां। तर आतां चड गळय करनासतना आयचो व्हिडिओ सुरू करया। पयलें सवाल, जोना प्रवाद्यान फकत 40 दीस उरल्यात उपरांत निनेवेचो नाश जातलो म्हणून परगटोवंक लागलो। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें। दुसरें वाक्य, साऊलान फिलिस्तियां विरोध झुजाक वेच्या पयलें सर्वेस्परा लागीं विचार केल्ल्या वेळार सर्वेस्परान ताका जाप दिवंक ना। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें। तिसरें वाक्य, उगडापण ग्रंथ जुआंव बाप्तिस्तान बरयल्लें। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य चूक। उगडापण ग्रंथ जेजूचो शिष्य सौनासच्या जुआवन बरयल्लें। चवथें वाक्य, मोइजे दाका सोरो पियोवन आपल्या तंबांत विणगो पडोवन आसलो। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य चूक। नोये दाका सोरो पियोवन आपल्या तंबांत विणगो पडोवन आसलो। पांचवें वाक्य, गिदियोनान बकऱ्या लोंव घेवन 2 फावटीं देवाची परिक्षा केली। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें। 6वें वाक्य, झुजेक शिवाच्या दोलींत घाल्लो। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य चूक। दानियेलाक शिवाच्या दोलींत घाल्लो। 7वें वाक्य, जेजूच्या फोंडाच्या शिळेर मोर घालून पारो दवरलो। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें। 8वें वाक्य, जेजूची कूड निकेपवंक आरिमातेयाच्या जुजेक पेद्रून कुमो केली। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य चूक। निकोदेमान कुमो केली। 9वें वाक्य, लोकांक बुर्तुगोलातावन राखच्याक मोइजेन घट रुखाचें तारून केलें। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य चूक। नोयेन तारून केलें। 10वें वाक्य, दोळ्याक दोळो दांताक दांत अशें पोरण्या सोल्ल्यांत सांगलां। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें। 11वें वाक्य, जुआवन 3 पत्रां बरयल्यांत। हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें। 12वें वाक्य,
पाऊल 2 वर्सां बाड्याच्या घरांत रावून पुरत्या धैर्यानं देवाचें राज परगट केलें. हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें. 13वें वाक्य मोइजेन देवाच्या मुखामळाची संपूर्ण महिमा पळयली. हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य चूक. देवाक पळयल्लो कोणूच जिवांत उरचोना. 14वें वाक्य जुदास इस्कारियोत जेजूच्या 12 जण शिसांपैकी एकलो. हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य सारकें. 15वें वाक्य सलमाऊन देवा लागीं ग्रेस्काय आनी अधिकार मागलो. हें वाक्य सारकें वा चूक? हें वाक्य चूक. सलमाऊन देवा लागीं जाणवाय मागली. आतां वेळ जावन आसा आदल्या विडियोंतल्या सवालाक सारकी जाप पळोवचो आनी पयिल्लें सारकी जाप कमेंट केल्ल्यांक उल्हासूंचो. आदल्या विडियोंतलें सवाल अशें आसलें: उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता? ही उतरां कोणाची? ह्या सवालाची सारकी जाप सामुएलाची. ह्या सवालाक पयिल्लें सारकी जाप कमेंट केल्ली आयरीन डिसोजा, जॉन्सन फर्नांडीस, रोमियस डिसोजा आनी शालेट डिसोजा हांकां हांव उल्हासितां आनी अभिनंदन पाठयतां. आतां वेळ जावन आसा तुमी सारकी जाप कमेंट करच्याक सवाल विचारचो. आयचे सवाल अशें आसा: जेजू येवन पावतना लाजाराक फोंडांत दवरन 3 दीस जाल्ले. हें वाक्य सारकें वा चूक? वाक्य चूक तर तें सारकें करून बरोवंक प्रयत्न करा. ह्या सवालाक तुमचे जवाब वेगळी वेगळी कमेंट करा. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळोवन तुमचे जवाबी कमेंट केल्ल्याक धन्यवाद. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. परत मेळया मुखल्या व्हिडिओंत. देव बरें करूं.